बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. पवित्र आत्म्या, म्हाका कृपा दी, आदार दी, बळ दी तुजी खबर परगडपाक, आनीक जी हांव उलयतां ती सगळीं तुजी उतरां कर. आमेन. जेजूच्या नांवान बाप्पा हें मागणें कोत्तां तुका. सगळीं म्हजीं उतरां तुजीं उतरां कर, आनीक म्हाका कृपा दी तुजी खबर परगडपाक. आमेन. पवित्र आत्म्या, जो कोण लोक आयकता आनीक दुसऱ्यांक हो व्हिडिओ शेअर कोत्ता तांकां तूं तांच्यो चुकी ओळखून दी, कारण ती आपलें जिवीत बदलून पवित्र जावपाक आनीक पवित्र जावन ती सगल्यांक जेजूचे भाशेन आदार जावंक पावो दुसऱ्याचें जिवीत नवसरपाचे खातीर. आनीक तूं फुडें वचोन सगळीं तांचीं कामां करून दी. सगल्यो आडकुळ्यो कितें ब्लॉक कितें आहा तें क्लियर करून तांचीं सगळीं दुयेंसां बरीं कर. आमेन. आयज जावन आहा 16 तारीख नोव्हेंबराची 2020. आमी काल स्टार्ट केलोलें पवित्र पुस्तक गलेशियन्स 5:13 इंग्लिशेन काल घेयलो आमी इंग्लिशेन. फर्स्ट आमी पाठ घेयला काल. भाव भयणांनो, देवान तुमकां स्वतंत्र जावंक आपयल्यात, पूण स्वतंत्रायेची निभा मात पातकी सैमाच्यो कुश्यो पाळिनात. हें आमी मागीर घेचें, पूण आमी आयज हो घेया, कालच कंटिन्यू करया. तें म्हाजी हांवें दुसरें काण दवरलें तें मागीर मुखार घेचें. ओवेसवर 5 वळ 22 आमी काल स्टार्ट केल्ली. पवित्र आत्मो दुसरे वाटेन असलीं फळां उत्पन्न करता, मनशां मदें प्रिती मोग वाडयता, काळजांनी खोल खुशालकाय उपजयता. आमी काल चोयलां हें फर्स्ट आहा तें चोयलां आमी फ्रूट ऑफ द स्पिरीट लव चोयलां काल. आनीक आज चोया आमी जॉय. जॉय म्हळ्यार कितें? काळजांनी खोल खुशालकाय उपजयता. हिंगा हें पळय ट्रान्सलेशन आहा तें काळजांनी खोल खुशालकाय उपजयता म्हणटा तें कोंकणीन. आनी इंग्लिशेन तेका म्हणटा जॉय. जॉय म्हळ्यार कितें इंग्लिशेन तें पयलीं एक्सप्लेन कोत्ता तुमकां, तेजें सारकें कोट्टा तुमकां. आतां एक फॅमिली एक काजार जाता आनी तेंगे मागीर भुरगीं जावपा आसोता, आनी त्या भुरग्यान 9 म्हयन्यान जातोलें म्हूण सगळें खबर आहा. आनीक लोक आशेन रावता, घोव बायलां तेंगेलीं माय पाय आख्खी फामील आशेन रावता की आमकां 9 म्हयन्यांनी भुरगें आमगेल्या घरांत एक दिवो पेट्टो म्हूण. हेका म्हणटा जॉय. तुका खबर आहा की 9 म्हयन्यांनी भुरगें येवपा आहा म्हूण. एक खुशालकायेन तूं 9 म्हयने सारकें सारता उमेदीन. तुका गॅरंटी आहा की 9 म्हयन्यांनी भुरगें जातोलें म्हूण. आनीक ही खुशालकाय हेका म्हणटाय जॉय. म्हणटच तुका तुगेले खुशालकायेचो गिफ्ट ओर तेजो इनाम तेजें आवटकम तें कितें जावपा तें तुका खबर आहा. हेका म्हणटाय जॉय इंग्लिशीन. आनी हिंग कितें दिलां? काळजांनी खोल खुशालकाय उपजयता. हेश कोन्न हेका म्हणटाय आमी जॉय. सोदां म्हणटा तुमकां आमगेलें लायफ जॉयफूल जावपा जाय. आनीक आमी तोरी होली आहाय जाल्यार आमकां जॉय आख्खें जिवीत भोव आमगेलो जॉय आसोता मोर पर्यान. तुका घोडी मिनिस्ट्री करपाक तूं चड बिजी आसोता, तुका टायम मेळना. लोक सगळे वगत फोन करीत आसोता आपल्यागे प्रॉब्लेमां आनी आपल्या रोजार आनी हें तें शिकोवपा लागोन. म्हणटच तुका टायम मेळना. पूण तेर आसतना देखून तुका ती भितरली खुशालकाय तेका म्हणटाय जॉय. कित्याक? तूं हें पळय जिवीत भोगता तेजो इनाम तुका खबर आहा कितें तो. बरें जिवितांतूय तुका सगळें बरें मेळटलें. ते उमेदीन तूं कोता आनीक मेले उपरांत तुका सर्गीचें राज आनी लांब जिवीत मेळटलें. हेका म्हणटाय जॉय. आमकां हें पळय आमी मिनिस्ट्री कोताय देवाची खबर सांगताय पवित्र जाय न्हू, तेजो इनाम
म्हणटाय तो असो जॉय. हितून आमी पवित्र जाल्यार आमकां जॉय म्हणटा तो सारको गॅरंटेड. म्हणटच आमकां खबर आहा आमगेलें जिवीत कितें जावपा आहा तें. हेका जॉय म्हणटाय आमी. आमगेलो शेवट कितें जावपा आहा, कितको जातलो तो तुमकां सदां सांगता पवित्र मनशांगेलो शेवट कितको जातो तो. आनीक वायट मनशांगे शेवट सदां तुमकां सांगता हांव. पवित्र मनशागे शेवट आहा जॉय म्हणटाय आमी. की तुका मोरपुऱ्यानू तुका आनीक केसलें टेन्शन ना. एक पाट तूं पवित्र जालो, तुका मोरपुऱ्यानू केसलें टेन्शन ना आनीक केसले त्रास काडपाचें तुका गरज ना जिवितां. आमी कितें म्हणटाय लायफ इज अ स्ट्रगल म्हणटाय इंग्लिशीन एक हें म्हणणें आहा लायफ इज अ स्ट्रगल लीव इट म्हणटाय आमी. कितें जावं आतां कोश्ट जाल्यार कोश्ट काण तूं जिवीत सारी म्हणटाय. हें कोणागेलें हें सगळें देंवसरागे खबरो. तेका लागोन तुमकां हांव सांगोता ह्यो पळय तियात्रां आनी हिंगा थिंगा डायलॉग पळय मारताय पिक्चरांनी. डायलॉग मात्र आमी सारके फुलताय. पूण आमी कोणा वयर काडटाय देंवसरा वयर काडटाय. कित्याक आमचे भितरूय देंवसर आहा आनीक आमी देंवसराक वयर काडपा शिकलें. भुरग्याचो सन आमकां विसीडी आनी तियात्र आनी पिक्चरां आनीक सिरियलां आनी कॉमेडी आनीक विसीडी घालन आमकां सारकीं जाम करून दवरल्याय आमगेले फामिलीन. देंवसरागेलें करपाक आमी सारकीं आमगेलें जिबेचें आनीक ओंठाचें आहा देंवसरागेलें वस्तू. आनीक देवागेलें काम केल्यार हेंचो जॉय द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ म्हणटाय आमी. तो जॉय केदों येता तुका. तुवें बेस्तें तूं पातकां रावन द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ तूं मूड 100 पाट म्हूण 1000 पाट म्हूण दिसा. जिवितांत तुगेलें मिलियन पाट जातलें पूण कितें तुका तें कित्या शिरी पडपा ना. कित्याक हो जॉय केदों येता. द गिफ्ट द फ्रुट्स चो इंग्लिशीन आचिता गलेशियन 5:22 द फ्रूट ऑफ द स्पिरीट इज लव जॉय पीस तिसरो आनी मुखार वचना इतलें बंद कोता. द फ्रूट ऑफ द स्पिरीट खंयचो स्पिरीट होली स्पिरीट. ही होली स्पिरिटाची फळां काल सांगलें तुमकां हें 9 आहाय तीं. पयलो तेका कितें म्हणटाय लव आनी दुसरो जॉय. हें जॉय तुका ही खुशालकाय मेळटा फकत तुज्या भितर पवित्र आत्मो येतोच. तेका लागोन तुमकां सदां सांगता हो बायबल एक तुमी स्टोरी बूक म्हणून आसताय. कित्याक तुमी पवित्र न्हय. जो पातकां रावन पळय बायबल आचिता तेका तो स्टोरी बूक. तुमगेलें मन बाय हार्ट जायन काळजां गेलो आहा तें आयकोन आयकोन. पूण तुमी पवित्र न्हय. पवित्र नाय म्हणटची तो तुमकां स्टोरी बूक जाता आनी तें बेस्तें लोगोस म्हणटाय तेका. स्टार्टींग आमी क्लास कॉमर्स करता आसतना फर्स्ट क्लास मुगेली ही आहलोली फर्स्ट सेकंड क्लासीकू. ही उतरां घेयल्लीं इंग्लिशीन कॉमर्स केलता तेन्ना लोगोस आनी रेमा म्हणून. ही 2 उतरां हिब्रू ग्रीकानू ही 2 उतरां आरामायकीनू एक लोगोस आनी हें म्हणटाय रेमा. लोगोस म्हळ्यार कितें जीं उतरां बरयलो आहाय तीं आतां तुमकां सांगिल्लें तें. तुमी एक 1000 पाट म्हळ्यार ना जिवीत मिलियन पाट म्हळ्यार तुमकां तेजो कांय फायदो जावपा ना. कितें म्हळ्यार द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ. सारको खबर स्वत खरें तें. जेजूगेलीं उतरां आर द लिवींग वर्ड्स. पूण ती लिवींग वर्ड्स केदों आताय रेमा हेंचो रेमा वर्ड. आतां तुमकां 2 उतर गेल्लीं एक लोगोस आनीक एक रेमा. लोगोस म्हळ्यार जी बायबलाची बरयलो आहाय तूं बायबल आचिता पातकां आसतना तो तूं लोगोस तेका लोगोस म्हणटाय ती रिटन वर्ड्स ऑफ गॉड. आनी जेन्ना तूं पवित्र जायन जेन्ना तूं तें उचारता पवित्र आत्मो तुजे भितर आहा आनी जेन्ना तूं तें उतरां उचारता तेका रेमा वर्ड्स म्हणटाय. रेमा वर्ड्स म्हळ्यार तें पवित्र आत्म्या बारबो तुवें उचारलें जाल्यार तीं लिवींग वर्ड्स ऑफ गॉड जाताय. कितें द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ एक हें आहा बायबलां एक वेर्स आहा. इंग्लिशीन स्क्रिप्चर म्हणटाय आमी. कोंकणीन वेर्सू म्हणया चल. एक बायबल वेर्स आहा द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ. तें केदों सारकें जाता. तुका स्ट्रेंथ बेस्ट येयना तें. तुमी आतां पातकां आहाय तुमी तें कितले पाट म्हळ्यार तुमकां ती घोटाय येवपा ना. कित्याक पवित्र आत्मो तुमचे भितर ना. तें लोगोस जालां रेमा जायना तें. लिवींग वर्ड ऑफ गॉड जायना तें रिटन वर्ड ऑफ गॉड. कित्याक तें तुगेलो फेथ म्हणटा तो कितें
फेथ म्हणटा तो तुगेले काळजां पळय उतरां आहाय ऑलरेडी ती पवित्र आत्मा येतरीच तूं सगळें भोगशीतरी तूं पवित्र जातरी होली जातरी ती उतरां लिवींग जाताय तूं पळय उलयता ती उतरां भावार्थान पळय भितूं आहाय ती तूं पवित्र आत्म्या बारबर उच्चारता तेका लिवींग वर्ड्स म्हणटाय ती रेमा वर्ड्स म्हणटा ती चोय आनीक द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ म्हळ्यार कितें आतां मुगेलें एक आतां तुमकां स्टार्टिंगां सांगिल्लें फामिलीन भुरगीं जावपा आहा ते खुशालकायेचे ते उमेदीचे हे 9 म्हयने बेश्टे वयताय बायल आपण हितूं दूख सोंशीत म्हणटा तें मागीर एक दीस घेचें तुमकां सांगलो एक दीस घेचें म्हूण पूण बायल म्हणटा आपण प्रेग्नंट आहा ती हितूं दूख सोंशिल्लें आनी आतां फायनली आपल्यागे 9 म्हयन्यान भुरगें जालें आनी हें दूख देखून तितू कोडोना तितून दूख 9 म्हयने सोंशिल्लें तेणें पूण कितें ती म्हणटा आसूं इट इज वर्थ वर्थ म्हणटा ती म्हळ्यार तें सोंशिल्लें तेका तेजो फळ आपल्या खबर आहा तें कितें देवान गिफ्ट दिलें तें भुरगें तेका लागोन ती दूख देखून ती सोंशिल्ली केसलें व्हडलें प्रॉब्लेम कोन्न आसतना आनीक जायते लोकांक कॉम्प्लिकेशन जाता तें सांगिल्लें तुमकां हांवें ती पातकां आहाय तें कॉम्प्लिकेशन जाता ही दूख देखून पातकां आहाय तेंका जाता ती चल इतें क्लियर कोत्ता तुमकां हांव ही पडे प्रेग्नंट जातरी बायलां पडे हें प्रॉब्लम जाता 9 म्हयने तें पातकां आहाय तेंका जाता तें कित्याक जेजून देवान पयलो आदां इवेन फळ खायले तेन्ना शिराप घायल्लो की तूं कोश्टवतली भुरग्याक जल्म दिता आसतना म्हणटची हे तुका कोश्ट आसतले हे पातकां आहाय ते बायलांक वो घोवा लागोन येयल्याय तेजी वो तेगे बायलेगे माये पायक लागोन येयल्याय आनीक नाजाल्यार पयलीं फामिलीगे येयल्याय आनीक बायल हें चेडूं पातकां आहा मेन म्हळ्यार तें चेडवागेलें हेचो हिंगा प्रॉब्लेम कित्याक चेडूं जल्म दिता म्हणटची हें सगलें चेडूं पातकां आहा सारकें डायरेक्ट सांगोत तुमकां हांव तुमी आमगे सून बरी आपल्यागे चेडूं बरें तूं तेका एशें कोन्न कित्याक म्हणटा तें प्रेग्नंट आहा तें पातकां आहा वोय पातकां आहा तेणें सारकें डायरेक्ट सांगोत तुमकां हांव जो मनीस जें चेडूं जी बायल प्रेग्नंट आहा ती पातकां आहा तेक सगलीं कॉम्प्लिकेशन जाताय काली मातशें सांगलो तुमकां हें वो इंग्लिशीन सांगिल्लें आसतलें हें कॉम्प्लिकेशन तेंका जाता कोण पातकां आहाय तेंका आनी कोण जल्म दिलें तेंका खबर आहा तेणी केसो कश्ट सोंसले ते 9 म्हयने आनी इवन डिलिव्हरीचे जायत जाणांक सोंसूं जायना हें केलां सिझेरियन केलां म्हणटच तेका खबर आहा हें पळय कितें तेणी भोगिल्लें तें आनीक ती पातकां आसलोलीं म्हणून तेणी हें भोगिलां आतां कान उगोत कोन्न आयकाय जे बायलांनी डिलिव्हरी दिल्या आनीक दिन आतां जाणटी जालीं एज जालो आहाय तेंकां सगळें खबर आहा तेणी कितें भोगिल्लें तें 9 म्हयने आनीक हे 9 म्हयने भोगपाक ती गुन्यांवकारी देवान हें तुमकां दिलो ना हें दिलोलें कोणाक एवेक एव आनी आख्खी ते एवेगेली रोचणां जेजू येवपर्यंत हें देवागेलो शिराप आहलो संवसाराचेर बायलांचेर आनी तशें दादल्यांचेर नाक्षी धरून काम करपाचें दादल्यांचेर म्हणून सगळें बायलो काम कोत्ताल्यो आदल्यो सगल्यो पूण सगळें हे कश्ट देवान दिल्ले बायल जावं दादलो बायले हे कश्ट दिल्ले गर्भेस जातरी हे जेजून सगळे काबार केल्यात कर्स म्हणटा ती जेजून आपल्या बारबर खुर्साची खिळायली आपण भोगिल्ले सगळे त्रास आनीक हें मेकळे करपा लागून जेजू येयलो देवान जेजू धाडलो कित्याक आपण शिराप घायलो तो काडपा जाय म्हूण आपल्या पुतून आनीक आपल्यागेले रोचणेक बरें हेंचो जॉयफूल जिवीत म्हणटा तें आमी खुशाल म्हणटा आनी काबार कोताय तेणें कितें बरयलें तें चोय काळजांनी खोल खुशालकाय उपजयता हो कोंकणी ट्रान्सलेटर आं तेणें ट्रान्सलेट केलां तेका लागून हांवें सांगिलां आनी एक 2 बरीं ट्रान्सलेटर येयाय आनी बरे भाशेन करया मगो सोंपी उतर घाल एक उतर आहा तें काना वयल्यान वयता लोकांच्या हें पूण ओके आहा अशें काळजांनी खोल खुशालकाय उपजयता म्हळ्यार हेजें कितें कळ्ळें तुमकां ना हांवें तुमकां मातशें सोडून सांगिलां तें तुमकां सारकें कळ्ळें आसतलें की ही जॉय म्हणटा तोचो हो इंग्लीश कोंकणीन तो कांय जॉय कांय ना थिंगा काळजांनी खोल खुशालकाय उपजयता वय खुशालकाय म्हणलें तेणी चोय खुशालकाय म्हळ्यार हॅप्पी म्हणटा आमी इंग्लिशीन आनी मागीर जॉय म्हणटाय तें तुमकां हांवें सांगिल्लें तें जॉय उतर तें हिंगा हिंग खुशालकाय म्हणून दाखयल्या चोय खोल खुशालकाय म्हळ्ळें तेणी खोल म्हळ्यार कितें
चड सारकी डीप. ताका इंग्लिशीन जॉय म्हणटाय. तें कोंकणीन घोड उतर ना आसतलें. पूण कोण कोंकणी आतां शिकल्याय, कोण पी.एच.डी. केलो हांवें कोंकणी, ती आनी एक न्यू ट्रान्सलेशन काडया म्हूण सांगलें तुमकां हांवें. वडिलांको हिंचान ताका कोणागे ट्रान्सलेशन दिवपाचें, एशें कोन्न 2020 ट्रान्सलेशन एशें कोन्न कितें नांव कितें कोन्न दिवपाचें वडिलांको हिंचान आनी एक बरें ट्रान्सलेशन, सोंपें ट्रान्सलेशन काडया सारकें. इंग्लिशीन सोंपी जायतीं आहाय ट्रान्सलेशनां. तांकां तेशें कोन्न नांव दिलो हांवें तेणी. रिवाइज्ड वर्जन आनीक एशें कोन्न इजी ती नांव दिलो हांवें जायतीं आतां तोंडां येयनाय तीं. पूण तें सगळें वर्जन कोट्टाय तीं. कितू वर्जन हांवें चोयल जाल्यार. तेशें कोन्न सोंपें वर्जन देखून नांव दिल्यार जाता. कित्याक ही कोंकणी पळय आसताय आनी स्पेशल आख्ख्या भुरग्याक कुमन्या-बुमन्या चडशे इगोर्जीन कोंकणी जाता गोंयां. म्हणटोच तेंच तें काना वयल्यान वयता ल्हान भुरग्याच्या. हें व्हडल्याच्या काना वयल्यान म्हजी देखून काना वयल्यान वयता हीं उतरां आहाय तीं. पूण इंग्लिशी लागून तीं एकठांय करून मागीर आमच्यान तेजी सोजमणी काडूंक जाता. पूण तीं दोतनी शिकयताय तीं कितें आहा तें आशिल्लीं टाट करून गेलीं. तांकां तेंचें पवित्र आत्मा ना दोतोन शिकयताय तेंचे. तेका लागोन तांकां कोण सगलीं भुरग्यांक विचारया दोतोन आतां न्हंय देखून शिकल्याय तीं. तीं म्हणटाय आमकां कांय खबर ना मागीर. पूण आसूं एशें कोन्न आमी सगलीं जाल जाल्यार सगळ्यांक फायदो जातलो तें सांगोत तुमकां. हें पळया मुगेलें बेश्टें ऑन करून व्हिडियो सोडनाकाय. आख्खो व्हिडियो आयकाय, आख्खे दीसभर घालया म्हूण तुमकां घरां. आनी आजून कोण पवित्र जालो ना, म्हाका कोणालो फोन येयलो ना, हांवें सांगिल्लें तुमकां, हांव धाडटां ऑलमोस्ट 35 लोकांक हेजेर शेअर कोत्ता. धाडटा लिंक WhatsAppचेर. म्हणटोच तुले 35 लोक चोयता जाल्यार देखून तोच देखून एकूच मनीस देखून चोयता जाल्यार एकल्यानूय म्हाका आजून रिप्लाय दिलो ना, ना कॉन्टॅक्टूय केलो ना, की आपूण तुजे भाशेन तियागो पवित्र जाला. आनीक तें सांगोंक गट्स नाकाय. हांव तुमकां कांय चॅलेंज कांय मारना. तें सांगोंक गट्स नाकाय. तुवें तो म्हाका सांगना जाल्यार कळ्ळें तूं पवित्र जालो ना म्हूण. हें सारकें सोंपें. एकानी चॅलेंज मारपाचें कांय ना. तूं पवित्र जाल्यार तूं ऑटोमॅटीक सांगोता. कित्याक? वोतमो, पवित्र वोतमो तुका देवागेलें काम करूंक मुखार व्हरता आपल्यागेल्या बोळान, गोठायेन. सेंट पॉल तोय तेशें म्हणटालो. हें सगलें पळय आपूण कोता. हितू पळय आपल्याचें आपूण शिकोवन दिता लोकां बरें कोता, लोकां आदार कोता, हितू बोळान हांव कोता. तें सगलें बोळ देखून म्हाका देवानूय दिलो म्हूण. आमी जाणाय तुमी मातयेचीं. आमगे माय पाय मेलो म्हणटच मातयेंत वयता. आमकां जल्म दिलो तो. म्हणटच आमी मातये म्हूण कळ्ळें तुमकां. मायगे कुसवाल्ले येताय व्हरया आमी, पूण आमी मातयेचीं. शिंसलाय तेदो सांगोता पाद्री. कूड मातयेची मातये वयता म्हूण पोत्तून. म्हणटच तुमी सोजमनाकाय हो जीव आनी कूड आनी बोळ सगळें तुमगे म्हूण ना. सांत पॉल हितू तेणें लोकांक सोजमूण दीन हितू लोक कातोलीक जालो तेका लागोन. कित्याक? तो आपल्यागे बोळ म्हूण तो व्हडवीक बोळान हें कोन्न नाहलो, नेट मारनाहलो. तो सांगतालो लोकां हें देखून आपूण पळय हितू कोता, दीस रात वावुरता, लोकां हितू आदार कोता, हितू लोक कातोलीक जाला म्हाका लागोन. तो म्हणटा हें सगलें देवागलें, बोळूय देवागलें. आमी कितें सोता ना हितू बोळ घायल हांव काम कोता आनी वयल्यान हें कोता ना. सगलें आमकां हें देखून देवागलें. आपूण कितें कोता तें सगलें देव दिता. तेका लागून एक पाट तूं पवित्र जातरी हें काम करपाक तुका देव बळ दिता. आनी हें तर तूं कोना तूं पवित्र जालो ना. सारकें सिंपल तें सारकें. तितू आनी लिपोवपाचें ना हांव पवित्र जालां हांव तियागो सांगपा ना तेका कित्याक पळोवना. मुगे जिवीत हांव पवित्र जालां म्हाका पुरो. मुगे फामिली देखून म्हाका पडलो ना. म्हाका सांगून लज कोता फामिली की हांव पवित्र जालो म्हूण. हांव एकलो बरे भाशेन पवित्र रावतलो आनी हांवूय स्वर्गार वयतलो. हेच म्हूण तुमी चिंत नाकाय. तूं पवित्र जालो न्हय. हांव सारकें साप सुबें सांगोत तुमकां. जो मनीस आपसुवार्थी आहा, जो मनीस लजेता, ज्या मनशा भिरां आसता तेजे भितर पवित्र आत्मा ना. म्हणटच तो पवित्र जालो ना. जो मनीस पवित्र जाला तो सारको भायर सोदता. तेका आनी लज ना. आनी तेगे वागणूक आनी तेगे जिवीत आनी तेगे उतरां आनी
आमी इंग्लिशीन कॅरेक्टर म्हणटाय देख. तेगेले देखीन मनीस चोयन तापोयन आनीक तेंक चिड्डून दोवन आनीक तुमी दिसभर बायबलाचे आनीक दिसभर टीव्ही चोय म्हण तेश कोन्ही. तुगेले देखी उदेशी फकत तुका चोयन. हो तुगेलो घोराबो पवित्र जाता. तें पवित्रकायेन लिपोवपा जायना. आनी तेजें निमाणें म्हणटा तें हेचो जॉय. तुका आख्खें जिवीत जॉय आसता म्हण तुका खबर आहा. तूं पळय कोता तेजो इनाम तुका कितें तो? जिवितांत जेरूल मेळटा तें आनी चूक ना. जिवितांत तुका दिसपट्टी देवागेली कृपा मेळन एक घडयेक तुका देवागेली कृपा येयन तुगेली भलायकी, तुगेलें काम तुका फाल्यां उठपाचें, हाल्यांचो दीस हें तुका सगलें हितून तूं पवित्र जातकीर तुका हें सगलें मेळटा. हेचो जॉय म्हणटा तो. तुका खबर आहा हालीं तूं जेरूल उठ्ठो म्हणून हेका जॉय म्हणटाय. हांवें तुमकां तें चॅलेंज मारना उठोन प्रोग्राम कोतो म्हणलो हेका जॉय म्हणटाय. तुका खबर आहा आपूण हालीं उठ्ठलो आनीक एक लांब जिवीत आपूण सारतलो हेका जॉय म्हणटाय हेंचोय. काळजांनी खोल खुशालकाय उपजयता. तूं तो पवित्र ना, हें तुका जॉय म्हणटा तो ना. तुगेली दुसरी घोडी कितें जातली म्हूण खबर ना म्हणटाय आमी. जायतो डायलॉग देखून आहाय. तूं उडनाका तुगे दुसरी घोडी कितें आहा ती तुका खबर ना म्हूण. तूं एक मनीस म्हूण. तुगेलें मरोण देवान बरयलें म्हणटाय आमी. हें सारकें हाल्स. देवान आमकां जिवितांत मारूंक रचलो नाय बेगीन. कोण भुरगीं मेलीं, तोन्नी मेलीं, सकयली दादीचे उणी दादीचे मेलीं, जालें म्हणटाय आमी देवान तेका हें मरोण फावो केलोलें. एश कोन्न तो मोरपा आहलो एक्सिडेंट जायन, कॅन्सर जायन, एड्स जायन. भुरगेपणी आनी केसोली किडनी डायलिसीस कोन्न आनी कितें एश कोन्न किडनीचे पिड्ड्यार जायन आनी एश कोन्न मोरपाकू देवान आमकां रचिलो ना. हीं सगलीं फोकाणां. हेका रबीश म्हळ्यार रबीश, कचरो. हो पळय तुमी कचरो घेवन भोंवताय, तो इंग्लिशीन सांगोत हांव. हो डस्टबिना मारपा हें सगलें. तुमगे जिवितूय एक कचरो जाला कॅथलिकांगेलो. आनी हांव बरो आहलो म्हणना तुमकां, हांवूय तेसो आहलो. हांव आतां पवित्र जाला तेका लागून हांव तुमकां सांगोता पवित्र जाय म्हूण. हें कचरो पळय आहा तो सगलो सोंडियाय. हो सगलो डायलॉगू आनी पळय कितें आनी त्यो आमी आदले ओपाऱ्यो आनीक कितें कितें पळय घेवन बसले आचार, काळे माजोर गेल्या पास जाल्यार बर जायना आनीक कोणा सोरोप मारल्या शिराप येता आनीक कोण नागिणी कितें आनी कितें जाल्यार कितें जाता हें सगलें फकाणां संवसारांतुनी तुमकां हितून लोळोयन दुयेंसांत आनीक मोनजाती भाशेन तुमकां बेगीन मारपाचें आनीक लास्टाक इफेर्न वचपाचें. तुमी तो पवित्र जायनाय हें सगली बॅगेज हो सगलो कचरो घेवन तुमगेल्या जिवितांत तुमी भोंवतलीं. बरें तुमगे जिवितांत कांय येवपाना. तुमकां तर इचोय काळजांनी खोल खुशालकाय उपजयता. कोण? पवित्र आत्मो उपजयता. तुवें कितलेय पाटी द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ तूं पातकां रावन तुका सांगिल्लें जिवीतभर मिलियन पाटी देखून मुडी म्हणून कांय फायदो ना. वायट येतोलें आनीक तूं वायटान मरतलो बेगीन मरतलो. मरतलो म्हळ्यार तुमी दादुले म्हूण सोदनाका बायल देखून भुरगीं देखून. ही उलोवपाची एक पद्दत. सगळ्यांक म्हणूं जायना तूं मरतलें, तें मरतलें, ती मरतली, भुरगीं मरतलीं एश कोन्न टायम पेड्ड्यार करपा जायना. एक पाट म्हणलें एक जेंडर म्हणलो सगल्यांक लागत तें. तूं म्हणनाका तूं मरतलो म्हळ्यार तूं फकत चेड्यां दादल्यांक सांगत म्हणना भुरग्यां देखून आहा तें. जालो भुरग्यां देखून पोटां आहलो देखून भुरग्यां. काल सांगिल्लें तुमकां मांय पाय गुन्यांव म्हणून. काळजांनी खोल खुशालकाय उपजयता. पवित्र आत्मो काळजां ना ही तुगेली खुशालकाय तुगेल्या काळजां उपजोन येवपाची ना चोय. केलें तें ट्रान्सलेशन बरें आहा वायट ना. काळजांनी खोल खुशालकाय उपजयता. कोण उपजयता? पवित्र आत्मो हो चोय पवित्र आत्मो वयर बरयलो आहा. पवित्र आत्मो असलीं फळां उत्पन्न करता तो क्रिएट कोता. तुगेले कुडींत येतरी हें तुगेलें सगलें भितर सोदता. ही णव पळय पवित्र आत्म्यागेलीं फळां आहाय तीं तुगेले कुडींत जीव घेताय, दिश्टी पडपा लागताय लोकांक आनी ते प्रमाणे तूं तुगेलो वेव्हार ते प्रमाणे जाता.
घरांत मनशां मदें तशेंच सोबे माजार तुगेलो वेव्हार तुगेलें बरें जिवीत आदाराचें जिवीत सगळें दिश्टी पडटा. तें तियागो लिपयतलो तें कित्याक पळना तेशें कोन्नी तें. तें सगळें दिश्टी पडटा. दिश्टी पडना जाल्यार कळटा तुका तूं पवित्र जालो ना. तूं तर मुखार येयना, युट्यूबाचेर येयना, गांवांनी भोंवना, लोकांक मोबायलाचेर सांगना, वॉट्सॅपाचेर सांगना आनी कोण वाटेर कोण दुयेंत मेळ्ळ्या तेंका बरो कोना, जाल्यार कळटा तुका तुजेर पवित्र आत्मो येयलो ना. तुका देंवचार चिटींग म्हणटा तें कोता. तूं पवित्र जाला, तुका कांय करपाक गरज ना. तूं भिनाका, तूं स्वर्गार वयतलो. तूं पवित्र जाला मरे, पुरो. हें सगळें देंवचार तुमकां फटयता. पवित्र जाल्या त्या मनशान हें कांय तुमकां सांगिलां शेजाऱ्या मदीं झगडीं आहाय, तेसोले घोराबे ते पवित्र न्हय. आनी जाल्यार तुमकां कोट्टोलें ते घोराबे बरें जाले आनी सगळें आदार करूं भोंवताय. तेचें बरें जालो न्हय, पूण सगल्यांक A to Z वाड्यार तशें गांवांत एशें कोन्न आमगेलो गांव वाडो जावपा जायो आनी मुगेलें प्रिचींग तुमकां सांगिल्लें सगळें धाडयाय. तुमगे थीं पळय केसो झोमात्यो बोमात्यो म्हळ्यार सगळें धाडयाय. तेंक एक पयशा फायदो जाय दी. दोव नाकाय तुमकडेन. तुमी भिन एशें कोन्न चिकना भाशेन ते सोंशा भाशेन दोळ्याचें कान हाड भिन तुमी मागीर सुण्या भाशेन मोन मागीर तितू इफेरनात वचपा तुमी. तुमी तो हितू भिताय तो उलयत तो हांव. तुमकां केसो भिरांत सोदता म्हुटा हांव व्हिडियो दुसऱ्यांक धाडपा हो. तुमी सारकीं भिन चिकना भाशेन भिन केदो आपले जीव वयतलो, कोण गोंवडे दोत्तलो, एशें कोन्न तुमी जीव हातीन घेवन भोंवताय. हिचो ही खबर तुमी कॅथलिकांगेली. कॅथलीक जीव हातीन घेवन भोंवताय. मुगे प्रिचींग देखून दुसऱ्यांक धाडून तुमकां तांक ना. इंचोय आमगे कॅथलिकां. तुमकां सांगिल्लें कॅथलीकपण सोडयाय मोतें. हें एक पयशा तुमगे कॅथलीकपण कित्या शिरीपणा. एशें कोन्न तुमी मोनजाती भाशेन तो भिन रावलो जाल्यार केदो आपल्यागे हाटीचेर बडी पडटली मो ते गायाचे बाय मातशें एशें कितें जाल्यार बडी पडटा रोखडी हाटीचेर. तेशें कोन्न तूं मोनजाती भाशेन भिवोन सारके दीस काडटाय कॅथलिकां. भोव कोन्न गोंयची कॅथलिकां. हो मुगे व्हिडियो मुगे कित्याक वायरल जायनाय ते? तुमी भिवोन मोनजाती भाशेन भिवोन सारकीं हांव 35 लोकां धाडटा कितू लोकां पावपा जालो चोया कितू व्ह्यू मेळटाय ते. मुगले 35 व्ह्यू मेळपा जाल्यार हांव वॉट्सॅपाचेर धाडटा तें. प्लस तेंगे घरां कितू मेंबर आहाय. फ्रेंड एक लागे हाजरान फ्रेंड आहाय. चोया मोबायल वॉट्सॅपाचेर कितू फ्रेंड आहाय तीं. आनी म्हाका व्ह्यू कितू मेळटाय ते चोयाय तुमी. ही तुमी भिन देंवसरान तुमकां सारकीं बांदूं घान. तुमकां तो मारता वण्टीचेर सुता बांदून डाडाकू. आनी तुमी तेंचे खाताय तुमी. तुमकां तो तितू भायर सरोंक जाय आसली. मुगेले व्हिडियो वायरल जावपाचे सगळे. आनी आख्खें गोंय कॅथॉलिकपणू मिलाग्री कोन्न सारक्यो येदो अडेच म्हयन्यांनी आख्खें गोंय सारकें बरें जावपाचें, क्लीन जावपाचें. म्हयन्या नाकाय तुमकां सांगिल्लें. आख्खे फामिली तुमकां चेंज करूं म्हूण सांगोता मुगे भाशेन. देवा दीस आनी घोडी पुरो. पुरो आज हिंगा बंद करया. फाल्यां कंटिन्यू करचें. थँक यू होली स्पिरीट. आमेन. आतां रोजार करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका. जॅकलिनाचे फॅमिलीक, फ्रांस्किना फेरांवाचे फॅमिलीक, तेवदोमिराचे फॅमिलीक, कॉलेताचे फॅमिलीक, जॉन्सीचे फॅमिलीक, सुकोराचे फॅमिलीक, जॅसीचे फॅमिलीक, हेनरीचे फॅमिलीक, मोरियाणाचे फॅमिलीक, जिपोटाचे आनी जोकींचे फॅमिलीक, तशेंच क्रिसाचे फॅमिलीक सगल्यांक बरे भलायकेन दवर. फुडें वचोन सगळीं तांचीं कामां करून दी. कोवीड पिडेंतली तांकां पयस दवर. सगळीं दुयेंसां तांचीं बरीं कर. तांकां तूं तांच्यो चुकी वळखून दी. तांचे गुन्यांव तांचें वायट जिवीत तांकां वळखून दी. ताणें आपलें जिवीत बदलून पवित्र जावंक तूं तांकां तुजी काकूट दाखय. तांकां घोटाय दी, उर्बा दी. आनीक जो कोण लोक आतां काम नासतना आहा तांचें काम तूं परतून चालू कर. आनीक जो कोण लोक काम सोदता
तांच्या घराच्या मेंबरांक सगल्यांक बरें काम, जायत्या पगाराचें काम घराचें लागीं तांकां फावो कर. आनीक सगलीं दुयेंसां, भिंडां, थोडी, जोर आनीक हेर किडनी आनीक फातराचें आनीक डायलिसीस आनीक हें सगलें बरें करून सारकीं तांकां एक लांब जिवीत तांकां दी आनीक पवित्र तांकां सगल्यांक पवित्र कोरी हें हांव मागतां सर्गीच्या बाप्पा तुज्या एकल्याच मोगाळ पुता जेजूच्या नांवान. आमेन.